मिसाची बेट पेटूंक यादनी घेता गीत म्हणून ताका येवका दिवुया कालवारी बेट ओरपूंक परवेस करता एक मोना मिसान वांटो घेवुया कालवारी बेट नव्यान दोनो सोरता Kristaच्या मोना उगडास करुया उंडो सोरो हे बेटीन बदलता क्रिस्त मेंद्र्याच्या मावास रोगो शिवुया. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या सारकें करच्याक ताका आमी आतां हें आमचें काळीज भेटूंक आयल्या. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत दवरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुज्या भयणीन भावनो खूब पाटी देवान जें आमकां सांगलां तें करच्याक आमी फुडें वयचे आसतना फाटीं येता. आमी भिरांतीन रावता कित्याक आमचें जिवीत आमी देवा सवें जिवंक ना पातकान जियेल्लीं आसा ताका लागून हो गोंदळ आमचे मदें घडटा. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुम्या काकूत कर. मागुया. सोरपोदिदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बोर आनी अशें तुवें बासायिल्लें दायज आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. दुसरे सोमोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान आखे इस्रायलाक अशें सांगलें, म्हाका 120 वर्सां भरलीं आनी आतां म्हज्यान म्हाका जाय तशें भायर भितर सरूंक जायना. ते भायर सर्वेस्परानूय म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दान न्हंय उतरचो नाय. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मुखार वेतलो. ह्या राष्ट्राचें निसंतोण करून तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी सर्वेस्परान सांगलां तशें जोसुये तुमचे मुखार वेतलो. सिहोन आनी ओंग ह्या अमोरितांचे राजाचें आनी तांच्या गांवचें सर्वेस्परान निसंतोण केलें. तशेंच तांचेंय करतलो. आनी सर्वेस्पर तांकां तुमचे आधीन करतलो. आनी हांवें तुमकां घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणे तुमी तांचे थंय करतल्यात. धीर घेयात आनी गोट रावात.
तांकां भियेनाकात, तांचे मुखार कांपू नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव तुजे बरोबर चलतलो. तो तुका विसरचो ना म्हूण सांडचोय ना. तेन्ना मोजेसान जोसुएक आपयलो आनी आखे इस्रायलाचे उजीर ताका म्हणलें, धीर घे आनी घोट राव. जो देश सर्वेस्पोरान तांच्या पुर्वजांक दितलो म्हूण सोपूत दिला, त्या देसान तांचे बरोबर तूं भितर सरतलोय आनी तूंच तो तांचे आधीन करतलोय. सर्वेस्पोर तुजे मुखार चलतलो, तो तुजे बरोबर आसतलो, तुका सोडचो ना आनीक सांडचोय ना. भियेनाका, आंग काडूं नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोराचें दायज ताची पोरजा. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोराचें दायज ताची पोरजा. सर्वेस्पोराचें नांव पोरगोट करता. चलात, आमच्या देवाची ओडवीक गाजोयात. तो आमचें खोडप, ताचें काम संपूर्ण, कित्याक सगल्यो ताच्यो वाटो प्रमाणीकपणाच्यो. आमचो जबाब, सर्वेस्पोराचें दायज ताची पोरजा. पुर्विल्ल्या दिसाचो उगडास कर. काला फाटल्यान काल, गेल्लीं वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या वडिलां लागीं विचार, तीं तुका सांगतलीं. आमचो जबाब, सर्वेस्पोराचें दायज ताची पोरजा. जेन्ना सर्वेस्पोरान राष्ट्रां आपआपल्या दायज दिलें, जेन्ना मनशाच्या भुरग्यांक वांटून घालीं, तेन्ना देवाच्या पुताची संख्या पळोवन तांच्यो शिमो थारायल्यो. आमचो जबाब, सर्वेस्पोराची दायज ताची पोरजा. पूण सर्वेस्पोराचो वांटो म्हळ्यार ताची पोरजा. जाकोब ताचे दायजाचो वांटो. एकलोच सर्वेस्पोर ताका वाट दाखयता. ताच्या सांगाता पोरको देव आनीक ना. आमचो जबाब, सर्वेस्पोराचें दायज ताची पोरजा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा गोयजोय. सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा गोयजोय. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनीक ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा गोयजोय. सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा, सर्वेस्पोरा गोयजोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे असो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिश्यांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळेवन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय सर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्ग राज्यांत सगळेवन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता.
पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ थांबोवन आसतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सोदल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशयी तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्यांतल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आजच्या वाचपान देवान आमकां ह्यो वस्तू कळीत केलेल्यो आसा. धीर घेयात आनी गोठ रावात. हें विसरूं नाकात. आयच्या दिसा हें उतर आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगोवन दवरया. धीर घेयात आनी गोठ रावात. आनी दुसरें म्हणजे तुमी मन बदलून एका धाकट्या भुरग्या सारकी जाल्या शिवाय तुमच्यान सुर्गीच्या राज्यांत वचूंक जायना. म्हणटूच आमी मन बदलून धाकट्या भुरग्या सारके जावंक जाय. हें आमकां आयज जेजून सांगलां. आनी त्या उपरांत ताणें अशें आमकां कळीत केलेलें आसा की एक जाण पर्यान ताच्या हिंडांतलो भायर सरत तर तो ताच्या फाटल्यान वेता आनी ताका पोत्तून हिंडांत हाडटा. ही 3 वस्तू आमच्या मनांत दवरया. धीर घेयात आनी गोठ रावात. आमचें मन बदलून धाकट्या भुरग्या सारकी आमी जावया. आनी जेजू आमचे सवे सदांच आसा. तो आमकां केन्ना सोडिना आनी आमी ताची सोरशिल्लीं आमच्या मनांतल्यान चिंतनांतल्यान कोरण्यांतल्यान भायर सरून दुसरें कितें करीत तर तो रोखडोच आमच्या फाटल्यान येता आनी आमकां पोत्तून हिंडांत घेवन आमचे सगळें सारकें करता. आयज आमी कितें पळयता? पळयात, मोइसेस आतां जाणटो जाता आनी ताच्यान आतां चलोंक पर्यंत जायना तितलें. आनी देवान ताका सांगलेलें, तो म्हणटा म्हाका देवान सांगलां की हांव देवान दिलेल्या देसांत पावचो ना, पूण हांव देवान सांगलां ते प्रमाणे कोत्ता. जोशुआक ताणें निवडलेलो आसा, तो तुमकां थंयसर व्हरतलो ह्या नव्या देसांत. आनी देव हें सगळें पळयतलो. तुमी भियो नाका, धीर दवरात आनी गोठ रावात. बाकीचें सगळें तो करतलो. तर आमी ताका सहकार करीत रावंक जाय. भुरग्यांक आदल्या तेंपार बिलकूल मान नासलेलो. तर जेजू कितें म्हणटा? भुरग्या भाशेन जावया. ताका म्हणजे मान न्हय, ताका लेखो नासलेली. म्हणजे कितें? आमी कोणेनूच आमकां लेखोंक जाय म्हणून न्हय, पूण देव आमकां लेखता. तो आमकां सोडिना. आनी तो कितें म्हणटा? ह्या भुरग्या भाशेन जालें की ना, देव अदीक आमचो परामोस करता. आतां आमची चिंतना भावना चाल जी आसा पळय ती देवानूच आमकां दिलेली आसा. पूण आमी ताका चिटकोन रावंक फावना, नाल्यार तेंच आमकां मागीर आमकां गुलामपणान दवरता. आनी आमी अदीक बरें करूंक जाय तें करूं ना, मागीर आमी हळू हळू आमकां जाय पळय तशेंच करूंक लागता आनी हे पुरिताच्या हिंडांतली आमी भायर सरता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, ह्यो 3 वस्तू आमी मनांत दवरया आनी आयच्या दिसा आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जेजू सवें आसा ते भाशेन आमी जिवया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वणटेन दवरया, दोळे बंद करया. तो आमकां केन्ना सोडिना. आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता सुस्कार भितर घेतना आनी भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें तो आपणाचेर ओडून काडटा. कित्याक तो आमच्या फाटल्यान येता. आमी तो ताचे सोर्शींनी पयस केल्ली आसा. तो आमकां आपल्या हिंडांत पोत्तून घेता. पूण आमी ताका सहकार करया.
सगळी आमची भितरली चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितें जावं सगळीं ताका समोर पळोवया आनी तो आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून ताच्या हेंडांत आमकां ताचे कुडींत आमकां भाग दिवन आमचें जिवीत ताच्या बरेपणांत भरून ताच्या पवित्रपणान जिवन आनी ताचे सारकी आमी जावन जियेतल्या आमेन. बेटोनी वेल्यार गायन करुया C35. तुझे ज्ञान फावो जालो फ्रीदुमेन आमकां दिलो मुशाच्या वाऱ्यान गेलो भेटोयता तुका उलो वखाणी तुका वखाणी तुका बाबा दी आमकां जिवा उलो वखाणी तुका बाबा दी आमकां जिवा उलो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकळुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्पोदिदार आनी शासनाच्या देवा सोर्वकाल्यान सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमता जिवे बावरतान ताचें पुनर्जीवन परगोडटा थीर बोरवाशान ताचे मैमयवंत येण्याक ओत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय उसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कोरोराचें रगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुनच्या पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सडवणारा आमची सडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेची पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू जो आमचो मस्तक जावन आसा, आमी ताचे कुडीचे सांदे सगळीं आमची इंतेसां ताचे कुडीन दवरया आनी आमचे पासून हेरांय पासून मागून आतां जेजूच्या एकवठान पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता. तर आमकां शिवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयेंचो राखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक पुणे आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जेजूक एकवठान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांवचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिरो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन.
제juk शेलोंग वेतना गायन करूया D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगा जाणां मोरे कोरे सांगता तुंय आवासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगा जाणां मोरे कोरे सांगता तुया वासा तुझे नाव घेता तुका मान दिता काजांता सगळी तुका वंदिता आमचे मोदेर राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगा जाणां मोरे कोरे सांगता तुया वासा. आमचे दोळे धांपून थोडो वेळ आमी जेजूच्या एकवटांत सारया. सुमी म्हणटा संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. मागुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जिवूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. मागणें घेवया. सांत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर चतुसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक गायन करूया F7.
Gesù आमचे मोदे दवरून एकामेकाक वैदिना दिवन चलया आमी घोटून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजूक आमचे मोगे दवरून एकामेकाक वैदिना दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी जोरुया पेल्या चाकरी जेजू केली पेल्या चाकरी आमी करुया पेल्या चाकरी जेजू केली पेल्या चाकरी आमी करुया